नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सार्थ संस्थे वतीन कोंकणी व्याकरण संदर्भातलो आमी पयलेच फावट ऑनलायन उपक्रम हाताळटा. हांव अविता गांवस आनी आयचो विशय आसा नाम आनी नामाचे प्रकार, जाका इंग्लिशीन नाउन अँड टायप्स ऑफ नाउन अशें म्हणटा. आस्त बाळगिता की तुमकां ते आवडटले. नाम आनी नामाचे प्रकार कांय देखी पळोवया. डॉक्टर अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, महेंद्र सिंग धोनी, श्री मनोहर पर्रीकर. डॉक्टर अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, श्री मनोहर पर्रीकर, महेंद्र सिंग धोनी ह्यो जाल्यो व्यक्ती. वाघ, गाय, मोर, कावळो. गाय, कोलो, वाघ, माकड ही जाली जनावरां. घोण, मोर, पारवो, कावळो ही जाली सवणी. मेरी मॅकलेड इंगर्ट्स, आग्वाद, साफा मस्जिद, दोना पावला. आग्वाद, दोना पावला, साफा मस्जिद जी फोंड्या म्हालांत आसा. मेरी मॅकलेड इंगर्ट जी पणजेंत आसा. ह्यो जाल्यो सुवाती. मुखार पळोवया. फळो, वल्ली, पट्टी, पुस्तक. पट्टी, वल्ली, पुस्तक, फळो ह्यो जाल्यो वस्तू. रुमड, पोपाय, काज, काटीकुंवर, तुळस. रुमड, पोपाय, काज, काटीकुंवर ह्यो जाल्यो वनस्पती. व्याख्या पळोवया. मनशाक, जनावरांक, वस्तूंक, जाग्यांक नांवांनी वळखतात. अशा नांवाक व्याकरणात नाम म्हणटात. आता आमी नामाचे प्रकार पळोवया. नामाचे जायते प्रकार आसात. पयली कांय देखी पळोवया. ती न्हंय लांब रुंद आसा. हांगा 5 वाटयो आसात. रुमड फळांनी भरला. कोयतो सकयल दवरला. माजर ओग्गी बसला. भुरगो बॉल घेवन उबो आसा. नामाचो आस्पाव जातींत वा वर्गात जाता. देखीक मनीस हातूंत चली, चलो, दादलो, बायल आदी. प्राणी वा जीव हातूंत वाघ, रेडो, कोंबो, पाल आदी. वस्तू हातूंत पंखो, पुस्तक, सायकल, आलमार आदी. जागे वा सुवाती हातूंत दोंगर, न्हंय, गांव, शार आदी. वनस्पती हातूंत माड, रुमड, वड, आंबो आदी. अशा नामाक जातनाम म्हणटात. आता नामाचो पयलो प्रकार आमी पळयलो, तो म्हळ्यार जातनाम. आता फुडलो प्रकार पळोवया. कांय देखी पळोवया ताच्या खातीर. आमचो मोती बसून आसा. सोसोगड हो गोंयचो व्हड दोंगर. अर्चना भुरग्यांक शिकयता. मांडवी ही गोंयची मुखेल न्हंय. मोती, अर्चना, सोसोगड, मांडवी ही जाली खास वा विशेष नामां. मनशाक, जाग्याक, सुवातीक, प्राण्याक वा जिवाक, न्हंयेक, दोंगराक, वस्तूंक खाशेल्या नांवांनी वळखतात. व्याख्या पळोवया. मनीस, जीव, जिनस, वस्तू, सुवात वा जागो हाका वेगळेपणान वळखूंक खाशेली नांवां दवरिल्लीं आसतात. अशा ह्या खास वा विशेष नांवाक खास नाम अशें म्हणटात. नामाचे आता मेरेन 2 प्रकार पळयले.
जातनाम आणि खासनाम. आता ताजो फुडलो प्रकार पळोवया. ताजे खातीर कांय देखी पळोवया. सवण्यांचे भिरे उडटा. गीत गायनाचो पंगड गायता. शिपटे माडयेर पिकला. ताज्या हातात द्राक्षाचो घोस आसा. केळ्यांचो घड तोरनो आसा. भिरे म्हटल्यार सवण्यांचो पुंजो वा चोंबो. पंगड म्हटल्यार खेळगड्यांचो पुंजो वा चोंबो. घड म्हटल्यार केळ्यांचो पुंजो वा चोंबो. शिपटे म्हटल्यार सुपाऱ्यांचो पुंजो वा चोंबो. व्याख्या पळोवया. जे नाम आमकां मनीस, जीव, जिनस, वस्तू हांचो पुंजो सुचयता ताका रासनाम अशें म्हणटात. नामाचे 3 प्रकार शिकली. जातनाम, खासनाम, रासनाम. आता फुडलो प्रकार पळोवया. ताज्यो कांय देखी. आपल्या दुस्मानाक पळोवन ताका चडूच राग आयलो. इमारतीक बरीच उंचाय आसा. आवय आपल्या भुरग्याची अपुरबाय करता. राग, उंचाय, भय, अपुरबाय ही भावनामा. व्याख्या पळोवया. जे नाम गुणाविशीं वा भावाविशीं जाणविकाय करून दिता ताका भावनाम अशें म्हणटात. नामाचो चवथो प्रकार आतां आमी पळयलो तो म्हळ्यार भावनाम. नामाचे आतां मेरेन 4 प्रकार आमी शिकली. जातनाम, खासनाम, रासनाम आनी भावनाम. नाम आनी नामाचे प्रकार तुमकां बरे तरेन समजले आसतले हाची आमी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं.